नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग गोवा. सुयश गावणेकरांचे होकार. खबरो विस्तारान. जस्टिस VK जाधव आयोगाचो SIT लँड ग्रॅब रिपोर्ट मंत्रिमंडळान मानून घेतलो. ताचे शिफारशी प्रमाण बेकायदेशीर बळकायल्ल्यो जमनी परत घेतले. सरकारी जमनीचेरूय अतिक्रमण जाल्लें आसल्यार त्योवूय ताब्यांत घेतले. मुख्यमंत्री मंत्रिमंडळाचे बसके उपरांत उलयलो. दोनूय जिल्लो हॉस्पिटलांनी ICU फॅसिलिटी, दोतोर नर्सी सध्या कंत्रादार घेतले. जस्टिस VK जाधवान दिल्लो SIT लँड ग्रॅब रिपोर्ट मंत्रिमंडळान घेतलो. मंत्रिमंडळाच्या बसके उपरांत मुख्यमंत्री उलयलो. जस्टिस जाधवाचो जो रिपोर्ट सबमीट जाला तांच्या लक्षात आयल्या की लँड ग्रॅब ज्यो आसा पळय न्ही हातूंतल्यान 2-3 गजाली ज्यो नो मॅन लँड हांगासल्यो आयडेंटिफाय करून तांच्यांनी डॉक्युमेंट्स जे आसा पळय न्ही हे फॉर्ज केल्या आनी ते डॉक्युमेंट फॉर्ज करून ह्यो जमनी विकल्या. आनी कारण आमचे ओल्ड डॉक्युमेंट्स आर्कायव्ज आनी हेजे जे आसा पळय न्ही हे खूब नो मॅन लँड आसले आनी तेंच्यांनी सजेशन्स केला की त्यो परत घेवपा खातीर वेगवेगळी सजेशन्स तेंच्यांनी दिल्या. त्यो लँड परत घेवपाक शक्य आसा, त्यो लँड आमी परत घेतले. दुसरे कडेन त्याच बरोबर म्हणजे तेंच्यांनी तेंचें सजेशना की सगळे आर्कॉलॉजीचे डॉक्युमेंट्स जे आहा, आर्कायव्सचे डॉक्युमेंट्स जे आसा हे आतां तेजी कस्टडी आनी तेजें स्कॅनिंग हे वन टायम जावचें हे तेंचे सजेशन्स आसात. वेगळ्यो गव्हर्मेंट लँड बरेच कडेन ज्यो आसा पळय न्ही ह्योय थोडे कडेन त्यो आमी जाता तितके बेगीन घेतले. लोक व्हेरीफाय करिनासतना ज्यो लँड हे केल्या पळय न्हू लोकांनी आपले डॉक्युमेंट म्हणून सांगूनय बी दुसरे डॉक्युमेंट दाखोवन आसा त्यो लँड्स विकल्या. अशा पद्दतीची वेगवेगळी फ्रॉड ह्यो लँड कमिशन ऑफ इन्क्वायरी हांच्यांनी सजेस्ट केल्या. ती सगळी केल्या उपरांत तेजो एक दीस टोटल सिनॉप्सीस रिपोर्ट हो सगळ्या एकदां प्रेसा कडेन बी परत एकदां डिस्कस करता. आमी एकदां आमचो हे पुलीस इन्क्वायरीचो रिपोर्टूय येवपाचो आसा. खंयच्यो खंयच्यो तितुल्यो केसीस ज्यो आसा त्यो चार्जशीट जातल्यो. ओके, हितूर आतां पर्यंत म्हाका दिसता 9 जाणांक अरेस्ट जाले. भितर एक 2-3 जाण गव्हर्मेंट सर्वंटूय आशिल्ले. 5 ते 6 जाण हे वेगवेगळ्या केसींनी भितर इनवॉल्व आसले. बट 100% सगळ्यो केसीस ज्यो आसा त्यो चार्जशीट जातल्यो. नो मॅन लँड आनी गव्हर्मेंट लँड आहा पळय न्हू ती गव्हर्मेंटा कडेन येतली. जेची कोणाची लँड दिसता ताका आपल्याक तेणी क्लेम करची. SITंतल्यान फ्री जावन ताजी लँड जी आसा पळय न्ही ती तेजी लँड तांकां मेळटली. दोनूय डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांनी ICU फॅसिलिटी तशेंच थंय कॉन्ट्रॅक्टार दोतोर नर्सी घेतले. GMCतूय रिक्रुटमेंट. बाकीचे सगळे गोवा मेडिकल कॉलेजीत वेगवेगळे असिस्टंट प्रोफेसर हांकां भरती करता हांकां रिक्रूट करता ऑन कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस बिकॉज इट इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ गोवा मेडिकल कॉलेज. त्या खातीर तांकां परमिशन दिल्ली आसा. प्रुडंटा खातीर चेतन गवस. केंद्र सरकाराच्यो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड आनी सेंट्रल सॅक्टर स्किमीचो ट्रॅक दवरूंक खासा सेल करपाचो निर्णय मंत्रिमंडळान घेतला. प्लॅनिंग स्टॅटिस्टिक्स खात्या सकयल हो सेल आसतलो. 3 स्टाफ घेवन हो सेल केंद्राच्यो स्किमी DPR करून घेवप आनी मेळिल्ल्या स्किमीच्या कामाचेर ट्रॅक दवरपाचें काम करतलो. केंद्र सरकाराच्यो येवजण्यो ट्रॅक करून गोंया खातीर ते मेळोवपाक खासा सेल तयार करपाचो निर्णय मंत्रिमंडळान घेतला. सेंट्रली स्पॉन्सर्ड आनी सेंट्रल सॅक्टर स्किमी खातीर खासा सेल. प्लॅनिंग स्टॅटिस्टिक्स खात्या सकयल हो सेल काम करतलो. केंद्राचे येवजणे सोदून काडप सेलाचें काम आसतलें. येवजणे खातीर DPR तयार करपाक खात्यांक मदत करप. केंद्रा कडच्यान DPRक मान्यताय मेळोवन दिवपाक आदार करप. येवजण्यो मेळ्ळे उपरांत ताची अंमलबजावणी जाता काय ना ती ट्रॅक करप. त्या येवजण्यांचे फंडाचे वापराचेर लक्ष दवरप सेलाची जबाबदारी आसतली. सेला खातीर एक प्रोजेक्ट डायरेक्टर 2 प्रोजेक्ट अधिकारी नेमतले. मंत्रिमंडळान हेर निर्णय घेतल्यात ते अशें. गोंयांत जाल्ले नॅशनल गेम्सा वेळार जिओ सिनेमाक डिजिटल ब्रॉडकास्ट पार्टनर म्हूण नॉमिनेशन तत्वाचेर काम दिल्लें. बुधवारा मंत्रिमंडळान तांचे 34 लाखांचे बिलांक मान्यताय दिल्या. उत्तर गोंय आनी दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांत ICU विभागा खातीर कंत्राटाचेर 8 मेडिकल कन्सल्टंट, 10 मेडिकल ऑफिसर, 20 स्टाफ नर्स, 1 मेट्रन, 6 OT एनेस्थेशिया टेक्निशियन घेवपाक मान्यताय दिल्या. ह्युमन रिसोर्स महामंडळांतल्यान 10 मल्टीटास्किंग स्टाफ घेतले. सरकाराचे बंदखण विभागाची कुडका पंचायतीत आशिल्ले जमनींतली 20,000 स्क्वेअर मीटर जमीन खेळा खात्याक दिवपाचो निर्णय मंत्रिमंडळान घेतला. ते सुवातेर कुडका, बांबोळी, तळावली वाठारांतल्या भुरग्यां खातीर मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ग्राउंड उबारतले. एप्रिल 2023 केंद्रीय घर मंत्री गोंयांत आयिल्लो तेन्ना दाबोळे ते फोंडे मेरेनचे रस्ते योग्य स्थितीत दवरपाक PWDन 3 कामां केल्ली. ताचेर 3 कोटी 20 लाख रुपयांचे खर्चाक मंत्रिमंडळान मान्यताय दिल्या.
कोविड अरिश्टा वेळार IPBHP हॉस्पिटला खातीर घेतिल्ले 10,000 PPE किट, 4,000 N95 मास्कांचे 1,83,00,000चे बिलाक मंजुरी दिल्या. कॅबिनेट मंत्र्यांच्या स्टाफात आशिल्लो सल्लागाराचो पोस्ट रद्द केलो. त्या एका पोस्टाचे बदलाक मंत्र्याक एक प्रायव्हेट सेक्रेटरी आणि पर्सनल असिस्टंट हे 2 पोस्ट वाडून दिला. पाट्यार कामत टावरात ग्राउंड फ्लोरार आणि वयले 4 माळ्यांचेर आशिल्ली तांची रिकामी जागा सरकारान भाड्याक घेवची म्हूण एपॅस कंप्युटराचो पात्रांव निलेश आमोणकरान सरकाराक प्रस्ताव दिल्लो. मंत्रिमंडळान मान्यताय दिली. सगळ्या जाग्यांचे मेळून म्हयन्याक 4 लाखांचेर भाडें पावता. सगळे जागे 5 वर्सां खातीर घेवपाचे थारला. डिसेंबर 2012 प्रधानमंत्री गोंयांत आयिल्लो तेन्ना PWDन केल्ले 1,02,00,000चे कामाक मंत्रिमंडळान मान्यताय दिल्या. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार. पर्वरे रस्त्याच्या डायव्हर्जनाक PWDच्या वेगवेगळ्या कामाक मंत्रिमंडळाच्या बसकेंत वावटो. मुख्यमंत्री मंत्रिमंडळाच्या बसके उपरांत मिडिया कडेन उलयलो. तेवटेन हेवी गाडयांक सकाळीं 6 ते राती 10 मेरेन पत्रादेवी मार्गान गोंयांत नो एंट्री. उत्तर गोंय जिल्लोधिकाऱ्यान नोटीस जारी केली. गाडयो बांदा दोडामार्गा सावन गोंयांत. पब्लीक वर्क्स डिपार्टमेंटाचे वेरियस ट्राफीक डायवर्जन जे करपा खातीर जाय आशिल्लें NH 66 करता आसतना ताच्या खातीर वेगवेगळी सँक्शन आयच्या कॅबिनेटात दिल्या. म्हणजे आमी इट इज अ एमर्जन्सी वर्क, कारण आमकां आतां जो NH 66 पर्वरीचो फ्लायओव्हर करपाक जाय ताच्या खातीर वेगवेगळी कामां डायवर्जन दिलां. मजगती 15 दिवसान गोंयांत हेवी गाडयांक सकाळी 6 ते राती 10 मेरेन नो एंट्री. उत्तर गोंय जिल्लोधिकाऱ्यान नोटीस जारी केल्या. सगळ्यो गाडयो बांदा दोडामार्ग दिवचल मार्गान गोंयांत एंट्री मारतल्यो म्हूण स्पश्ट. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. अयोध्येचो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा सुवाळो RSS BJPचो राजकीय प्रकल्प. अध्यात्मीक कांयच ना. देवूळ अर्धवट. वेंचणुकेंत फायदो घेवंक घाई गडबड काँग्रेसीचो दावो. सुवाळ्याक वचचें ना म्हूण काँग्रेसीचे फुडारी सोनिया, अध्यक्ष खरगे आनी अधीर रंजन मिडिया मुखार. आतां काँग्रेसी उपरांत इंडी ब्लॉकाच्या पक्षाचे भुमिकेचेर नजर. येता त्या 22 तारखेक राम मंदिर राम प्रतिष्ठान सोहळा, प्रभू रामचंद्र प्रतिष्ठान सोहळ्याच्या निमित्तान सगळी कडेन उत्सव वो दिवाळी उत्सव जावचो म्हणून गोंय सरकार गव्हर्मेंट सर्वंटाकूच खातीर पब्लीक हॉलिडे डिक्लेअर करता. गव्हर्मेंट सर्वंट, नॉट प्रायवेट. ना, सुटी स्कुलांक सुटी आसतल्यो. इट इज एन आमच्या गव्हर्मेंटाच्या सर्वंटांक डायरेक्ट आमच्या पब्लीक हॉलिडे दिवपाक मेळटा. ओके, स्कुलाक सगळ्यांक सुटी आसतली. ओके, गव्हर्मेंट पब्लीक हॉलिडे, स्कुलाय सुटी. त्या दिसा ड्राय डे म्हणून डिक्लेअर केला. सो गोंयानूय ड्राय डे म्हणून डिक्लेअर केला. तूं सगळ्यात कित्याक सांगता रे एकाच दिसा? शिवसेनेचेर अधिकाराविशीं उद्धव ठाकरे गटाक धपको. शिंदे गटच खरी शिवसेना. महाराष्ट्राचो सभापती राहुल नार्वेकाराचो अपात्रतायेचेर निकाल. उद्धवाक शिंदेक पक्षांतल्यान काडपाचो अधिकार ना. 23 जानेर 2018 दिसा शिवसेनेची अंतर्गत वेंचणूक जावना तेन्ना उद्धव सांगता ती घटना वैध न्ही. शिवसेनेची 1999ची घटनाच वैध, सभापतीन स्पश्ट केलें. दोट्टी नागरिकत्वाचो इशू केंद्रा कडेन उलोवन सोडोवपाचो यत्न चल्ला. मुख्यमंत्री उलयला. ग्लोबल गोवन असोसिएशनाचे कार्यावळींत आमदार कार्लोस आनी आदलो खासदार लुइजिनान दोट्टी नागरिकत्वाचो मुद्दो काडलो. सरकार ह्या इशूचेर उपाय काडूंक यत्न करता म्हूण NRI आयुक्तानय ग्लोबल गोवनाच्या वांगड्यांक सांगलां. If Pondicherry can have dual citizenship, why can't Goans have a dual citizenship? There was an understanding with the government of India and government of France that a citizen of India in Pondicherry is voting in India as well as voting in France. And I would appeal to the Honorable Chief Minister, the NRI Commissioner also. And in this context, we had taken a decision few days back that we will move a resolution in the House to request the Government of Goa to forward this resolution to the Government of India for consideration of dual nationality, which will be in interest of people who have suffered this situation unwillingly, unknowingly, and fallen in this kind of what I call a trap, and thus lost their nationality, lost the citizenship of India. One of our Rajya Sabha members, Shri Sadanand Shetty Tanawade, recently has raised the issue in the Parliament,
And Honorable Chief Minister is also pursuing this issue on behalf of the government at the central level. Either dual citizenship, either surrendering of the passport, either the OCI card. There are the different issues. But at present, we are pursuing that with the government of India. But definitely, for last of 60 years, for last at least for the 40-50 years, no one is think. But now, the Simon, you have taken the leadership, and we, the government, is following this matter with the government of India. हाजेर सोल्युशन काडपाचो आमचो प्रयत्न आसा. उत्पलान 2027चे वेंचणुकेंत मेळचो. पणजेचो आमदार मंत्री बाबुशाची चॅलेंज. उत्पलान स्मार्ट सिटी वेल्यान बाबुशाचेर केल्ल्या आरोपाचेर मिडियान बाबुशाक गाठलो. आपूण हांगा टॉम डिक एंड हॅरीक जाप दिवंक येवना म्हूण बाबुशाचो उत्पलाक थोमणो. उत्पल म्हणटा वखद जंय लागू जाय थंय दिसता लागलें. आता मुख्यमंत्री कितें करतात तें म्हत्वाचें. पणजेचो आमदार अकार्यक्षम. पणजे स्मार्ट सिटीचे मॅस जाला. पुताक महापौराचे खुर्चेर बसोन सामकीच वाड लायल्या म्हूण कांय दिसा पयलीं उत्पल मनोहर पर्रीकार पत्रकार परिशदेंत उलयल्लो. ताचेर आज मिडियान आमदार बाबुशाक विचारले. बाबुशान ताचेर उत्पलान 2027च्या विधानसभा वेंचणुकेंत मेळ म्हूण आव्हान दिलें. पळयात. Tom, Dick and Harry, I am not here to answer you. Tell me to come meet me in 2027. उत्पल म्हणटा वखद खंय लागूंक जाय थंय लागला. हयसो वखद खंय लागूंक जाय तें सारकें लागलें. आनी वखद जेन्ना बरें आसता तेन्ना जळटाय चड. सो बरें जळ्ळां अशें दिसता. हाज्या पयलीं बाबुशाक हांव कॅर काडटा. हांवें 2022 इलेक्शन लढयलें सिंगल हँडेडली लोकांच्या सपोर्टान. तो कितें पडटा म्हाका फरक पडना. ताकाच लागून ना म्हाका दिसता खूब जाणांक लागला. कळ्ळें न्ही. हांव कोण उलयत आसा नाजाल्यार करप्शनार आनी हें कितें चल्लां ताच्या म्हज्या फेवरान एक्चुली चड जाण उलोवपाक जाय आशिल्लें. तुका CM कितें स्टेप्स घेता आनी एक्चुअल ग्रावंडाचेर कितें जाता. कित्याक लोकांची खरी हें जाल्यार बिजनेस ओनर्स हांव पयलींच्यान उलयता आतांच न्ही. स्मार्ट सिटीच्या कामा वयल्यान बाबुशान मनोहर पर्रीकाराचेर बाण मारलो. Most important thing here as far as the thing is concerned is smart city. Is the MD who was posted at that time, that Chaudhary. Now who has posted at MD at that time? Just find out that. These fellows who are talking, this Tom, Dick and Harry whom I'm mentioning who are talking, their father basically had proposed this. हेणी सगळें कितें केल्लें कर्मां केल्लें आहा तें आमी आयज भोगता. बिकॉज दॅट कन्सल्टंट तेणी अपॉयंट केल्लो. कंसल्टंट इज नॉट इवन ऑन द सायड. कोट्यांनी रुपया हाडले कंसल्टंट. सो देर इज नो वन हियर बेसिकली हांगा पाय ना माय ना थिंगा आतां पळोवंक. नाव बेसिकली CM हॅज ब्रॉट इट इन ऑन अ ट्रॅक एंड बाय 31st May स्मार्ट सिटी वर्क वील बी कंप्लीटेड. एका केन्ना 25 वर्सां पाड घालेली पणजे सिटी तेंचे आमी आयज भोगता. प्रुडंटा खातीर ओमकार फयारी आनी रुपेश राऊत. म्हयन्या भितर पारंपारीक पद्दतीन रेंव काडप सुरू. जुवारी, मांडवी आनी शापोरा न्हंयचो NIA रिपोर्ट आयला. मीन खात्याक EC मेळ्ळ्या उपरांत रेंव काडूंक मार्ग मेकळो. मुख्यमंत्री उलयला. तेवटेन पारंपारीक रेंव ट्रान्सपोर्टरांक परवाने दिवचे म्हूण पेडणेचे रेंवकार वचून आमदाराक मेळ्ळे. तो खंय इश्यू घेवन मुख्यमंत्र्या कडेन चल्लो. जुवारी, मांडवी आनी शापोरा न्हंयचो NIA रिपोर्ट आयला. म्हयन्या भितर EC मेळटली. ते उपरांत पारंपारीक पद्दतीन रेंव काडपाक मार्ग मेकळो म्हूण मुख्यमंत्री उलयलो. रेंव जी काडपाची आसा तेजी EC आतां डायरेक्टर ऑफ मायन्सान एप्लाय केली. आमकां म्हयन्या भितर एनवायरमेंट क्लियरन्स जे डायरेक्टर मायन्सा कडल्यान मेळपा जाय ते डायरेक्टर मायन्साक एनवायरमेंट क्लियरन्स मेळटलें. 3 रिवर जुवारी, मांडवी, शापोरा ह्या 3 रिवराचे जाल्यार 4थ्या रिवराचे एनवायरमेंट क्लियरन्स म्हणजे रिपोर्ट येवपाचो बाकी उरला. एकदां मेळ्ळें काय ट्रेडिशनल पद्दतीन रेंव काडपाक गोंयकारांक सगळ्यांक परमिशन मेळटली. जाता तितके बेगीन 1 म्हयन्या भितर मेळपाक शकता. गोंयची पारंपारीक रेंव ट्रान्सपोर्टेशन वेवसाय सुरू करचो मागणी घेवन पेडणेचे रेंवकार आमदार प्रवीणाक मेळ्ळे. प्रस्न सुटावो जायना जाल्यार महाराष्ट्रांतल्यान येवपी ट्रक आडोवपाची शिटकावणी. महाराष्ट्रान तांकां पास ना एक्चुअली आनी हांगा येयले काय लिगली जाता म्हणटा ते चुकीची आहा. ते आमचे जीत आमदार मांद्राचो आमदार आनी तो नितेश राणे येयलो न्ही तेंचे तांकां तशें करप ना न्ही. चुकीची गोश्ट. जेन्ना तेंचे पास आहा तेन्ना ते
एक 5 दिवस हांगा गाडये घेवपाचे आसता. आमी हे मागणे घेवन येयल्ले आहा की आमची जी तेरेखोल न्हंय आहा ती अधिसूचित करची ताबडतोब. आणि आमचे जो पारंपारीक रेती व्यवसाय आहा जवळ जवळ हांव 40 ते 40 वर्सां पासून हांव सदांच पळयता की रेंव कशे रेंवे धन्यांत लोक कशे आहा ते. आणि आमचे जे जवळ जवळ 150 रेंवकार आहा ते सध्या उपासमारीच्या हेचेर आहा. सगळे तेंचे बंद जाल्ले आहा. आमदार प्रवीण थळाव्यांक घेवन मुख्यमंत्र्याक मेळ्ळो. विशय बेगीन सुटावो करचो म्हूण मागणी. 2 म्हयन्या भितर रेंव कायदेशीर करपाचें मुख्यमंत्र्यान उतर दिलां म्हूण प्रवीण सांगता. सीएमान सांगलां कितें जाता तितल्या बेगीन जे पळय रेल्वेचो कितें प्रॉब्लम आहा ते सॉल्व करचो. सीएमान सांगलां आफ्टर 1 मंथ तुमचे ते प्रॉब्लम कितें आहा ते सॉल्व करता. कित्याक आफ्टर 1 मंथ लिगलायज करून दिता कळ्ळें. ताका लागून आतां सीएमान हांकां सगल्यांक सांगलेलें आहा. पण जाता तितल्या बेगीन सीएमान म्हाका दिसता हितून भर घालपाची खूब गरज आहा. फाल्यां कितें वाद जावंक जायना. कित्याक महाराष्ट्राचे हांगा गाडयो येवन आनी आमचो बिझनस आमी घरा बसून हें चलचें ना. प्रुडंटा खातीर चेतन गवस आनी मकबूल माळगीमणी. गोंयांतल्या दिव्यांग आनी खासा भुरग्यां खातीर लागपी व्हीलचेअर, हियरिंग एड्स वा हेर माखनां प्रधानमंत्री दिव्याशा केंद्रा वतीन फुकट मेळटलीं. बांबोळी जीएमसीत मुख्यमंत्री, डीन आनी समाज कल्याण खात्याच्या संचालकाचे हजेरेंत खासा भुरग्यांक साधन सुविधांचें वांटप जालें. आयज जीएमसीन प्रधानमंत्री दिव्यांग केंद्र हांगा ओपन जाल्लो आसा. हाचे उक्तावण आमचे गोंयचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी केलें. दिस वॉज नोन एज DDRC डिस्ट्रिक्ट रिहॅबिलिटेशन सेंटर. आता तो दिवासा केंद्र जाला. आता वो परमनंट आसतलो हांगा. अँड वी वील बी गिवींग फ्री orthosis and prosthetics. Prosthetics means the part which is lost from the body. We give artificial limb, and we will also give the springs for the people who have deformity. It is under the Pradhan Mantri scheme. Our Honorable Health Minister had allotted this area. In India, this is the 51st Kendra. एक खूप उमेदीची गोष्ट आमकां आलिम्को आनी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टीस एंड एम्पावरमेंट सेंटर तांच्यांनी आमकां एक प्रपोजल दिल्लो की अशें एक प्रधानमंत्री दिव्यास केंद्र जातून जे पळय दिव्यांग लोक आसतले तांचे खातीर जे पळय एड्स एंड एप्लायन्सीस आसतले, व्हीलचेअर म्हणात, हियरिंग एड म्हणात, इन्क्लुडींग इलेक्ट्रीक चेअर्स, इलेक्ट्रीक व्हीलचेअर आनी अशें इवन आर्टिफिशियल लिम्स, पांय म्हण, हात म्हण, तांचे खातीर एक केंद्र करपा खातीर एक प्रपोजल आयिल्लो. हाजो फायदो म्हणजे गोंयभर लोकांक हांगा जे पळय दिव्यांगांक गरज पडटली ते फुकट मेळटले. थोडे तांचे डॉक्युमेंटेशन एक आसतलें, एक इनकम लिमीट एक आसा 22,500 आनी त्या क्रायटेरियान आयले जाल्यार तांकां फुकट मेळटलें. स्टुडंटा खातीर बांबोळीच्यान रुपेश राव. दिव्यांगांक शिक्षणाच्या मळार खंयचे पर्याय आसात ते विशीं पर्पल फेस्टांत खासा मार्गदर्शन जाता. वॉशिंग्टनांतल्या नामनेच्या विद्यापीठाचो ॲडमिशन कावन्सिलर निकोलस नॅरो शिक्षणा विशीं म्हायती दिता. त्याच विद्यापीठांतल्यान दिव्यांगांक BA, MA, PhD मेरेन शिक्षण घेवंक मेळटा. निकोलस प्रुडंटा कडेन उलयलो. मुझे यहाँ पे आकर के बहुत अच्छा लग रहा है गोवा में पर्पल फेस्टिवल में. सो मैं ऑन द वे गैलोड यूनिवर्सिटी US से आया हुआ हूँ यहाँ पर. वहाँ पर MA, BA एंड PhD ये सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं. जो भी डेफ, हियरिंग, इंटरप्रेटर्स, हार्ड ऑफ हियरिंग लोग जो भी ऐसे कोर्सेज करना चाहते हैं वो आ सकते हैं मेरे पास में, पूछ सकते हैं कैसे अप्लाई करना है, कैसे वहाँ जाना है, कैसे एडमिशन लेना है और सारी प्रोसेस क्या है वो सब कुछ मैं यहाँ पे बताने के लिए हूँ. सो आई रियली हैप्पी टू हेल्प यू. कि मेरा फर्स्ट टाइम है, मैं गैलोड यूनिवर्सिटी से फर्स्ट टाइम पर्पल फेस्ट में आया हूँ. सो ओ माय गॉड, थैंक यू सो मच. बहुत ही अच्छा लगा मुझे यहाँ पे अलग अलग डिसेबिलिटीज़ को देख करके, व्हील चेयर यूज़र्स, ब्लाइंड पर्सनस को सबको देख करके सब कुछ एक प्लेस पर है. ओ माय गॉड, मतलब बहुत ही अच्छी फीलिंग है ये सारी डाइवर्सिटी, एक जो पूरा डेफ कल्चर है, सारा कुछ कल्चर एक साथ देख करके. सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड. 1558 बाबरान अयोध्येत श्रीरामाच्या जल्मस्थानाचेर बांदिल्ल्या बाबरी मशिदीच्या अध्यायाक 565 वर्सांनी 22 जानेराक पूर्णविराम.
भारताच्या आराध्य दैवताचे जन्मस्थळाचे मुक्ती लढ्यात 1885 पहिली याचिका, 1949 मूर्तीक अयोध्येत सुवात, 1986 पुजेक मेकळीक, 2010 2/3 जमीन आणि निमाणे 2019 पुराय जमनीचो हक्क रामलल्लाक. अयोध्येची लोकचळवळ उभी केली करसेवकांनी. करसेवकाचे कारसेवक झाले. 90च्या सुरवेक हजारांनी करसेवकांनी हे खातीर घरदार, संसार, जिवाची आहुती दिली. कारसेवकांचे एक एक अनुभव स्वता तांच्या तोंडान लोकां मुखार हाडपी ही सिरीज. गोंयासावन कार सेवकांचो मुखेली म्हूण दामोदर नायक गेल्लो. जो मेरेन गुंबज पडना तो मेरेन दाढी काडचो ना म्हूण ताणें खंय सोपूत घेतिल्लो. शरयू नदी स्नान आटोपले नंतर आमी सगळे ते 1-2 किलोमिटरचे रांगेक रावले. सगळे लायन आशिल्ली रामलालाच्या दर्शनाक. आनी ती लायन सोंपता आमी आमचे दर्शनाचे वेळ आयले त्या बरोबर आमी सगळ्यांनी दर्शन घेतलें रामलालाचें. आनी हांव थंय शपथबद्ध जालो, म्हणजे पण केलो हांवें की हो जो तुज्या वयर जो गुंबज आसा तो पाडले शिवाय हांव म्हाजी दाढी काडपाचें ना. सबंद आयुश्यभर हो पण केलो थंय. आनी तो पण करून आमी मागीर कशें परतले तें तुमकां सांगलें. आमी येवपाची हें सगळें सांगलें. गोंयाक परतलो. मागीर हाज्या पयलीं म्हाजे लग्नाची तयारी चलताली 92 सालाक. 92 सालाक म्हणजे 92 सालाक. आनी 90 सालाच्यानच चालू आशिल्ली ती. पूण हांवें ती लग्नाक हें करून आदी लग्न कोंडाणेचें अशें म्हणटा जें आसा पळय हितून तसो हो आमकां विशय येयल्लो. लग्नाचो विशयच विसरून गेल्लो सगळें तो नाच म्हणून. आनी मागीर 92 सालाक मे म्हयन्याक म्हाजें लग्न जालें 92 सालाक आनी 13 मेक. आनी ही घटना 6 डिसेंबराक गेल्ली गुंबज ओडोवपाची पाडलो तो. ही घटना जाल्या त्या बरोबर हांवें मागीर 5-6 म्हयने गेल्ले न्ही ते जवळ जवळ जाल्यार 2-2.5 वर्सां ती दाढी म्हाजी अशी जाली. आनी ते दाढये निशीत हांव भोवल्यार उबो जाल्लो लग्न जाल्लो. आनी कित्येक जाण सांगताले म्हाका ना ती दाढी तुजी काड, दाढी हें कर, इतले उपयोग ना तुजे. म्हणजे ताका कट बी करून ते हें बी केल्लें न्ही. म्हणजे वेवस्थीत कट करून बाबा ती हे केलें आसा तशीच कशीच वेडी वांकडी कितें जालां तशेंच. म्हणजे जंगल कशें वाडटा तशें आशिल्लें ती सगळी कितें हय त्या प्रकारची दाढी आशिल्ली. आनी गुंबज ओडयलो ते दिसा 6 डिसेंबर 1992. आनी गुंबज ओडयले त्या नंतर म्हाजी दाढी काडपाचो प्रस्न ती दाढी साफ करपाची. हांवें बरी दाढी बी बरी सुळसुळीत केली. आनी घरा कडेन गेलो. घरा कडेन गेल्यार हांव आनी पत्नी म्हाजी बिराट ते साकळी. आनी दाराक उबो रावलो. आनी टॅक टॅक करून भितर सरलो. समजोच भितर सरल्या बरोबर ही चक्करच पडली. आनी गोवान कोण आयले दाढीची संवय आशिल्ली ती एकदम चक्कर येवन पडली. म्हणजे असो एक इन्सिडेंट तो याद व्हरपा सारको कितें. आनी मागीर तिका खबर आसलें दाढी वाडल्या आनी तो गुंबज ओडून अशें जालां तें तिका खबर नाशिल्लें न्ही. म्हणून ती मातशें एकदा धक्का तिका बसला आनी एकदम प्रेशर येवन ती पडली. त्या बरोबर ती एक म्हाका आठवण म्हाजी सतत उरल्या. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. ही आशिल्ली सकाळची अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, प्रुडंट प्लस ॲप, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें कर.